सो तुम्ही म्हणतात की हेवीवेट कॅन्डिडेट नासप ही तुमची डिसएडवांटेज न्ही? नॉट नेसेसरली. हेवीवेट कॅन्डिडेट नासप हे फायद्याचें जावंक शकता. सद्याच्या वातावरणात म्हाका दिसता लोक भारतीय जनता पक्ष हो ऑल्टरनेटीव म्हणून पळयता. इंडिविज्युअल कॅन्डिडेट वील एड अप समथींग ऑलवेज, बट इज नॉट द मेजर फॅक्टर इन पीपल्स. पण जेन्ना अशी काँग्रेस सारके पक्षा कडेन जेन्ना अशी एक आनी दोन न्ही, दे आर सायजेबल नंबर आहा तो. दोज आर द सीट्स वीच कॅन मेक डिफरन्स. तातलेच दर इलेक्शनाक अशे 10-12 हेवीवेट आहा पळय, तातले 2-4 पडटात. ह्या 5-6 पडटले मिनिमम. सो ऑटोमॅटिकली 5-6 पडल्याचो फायदो आमकां येतलो न्ही, कारण हेवीवेट त्या सायडीक आहा. तूं सांगता अशें ते हेवीवेट पडले जाल्यार ताजो बेनिफीट आमकां मेळटलो. सो दोज सीट्स एड अप टू अवर टॅली एंड नॉट देर टॅली. आमचे लायट वेट आहा पळय, दे वीन ऑन पार्टी सिम्बॉल. हांगाचोच कॅन्डिडेट फॉर एग्जाम्पल दिलीप परुळेकार वॉज अ लायट वेट लास्ट टायम. Probably you may think him as a lightweight even today, but the number of people who gathered here yesterday and even on a working day today doesn't indicate the same. सो म्हाका एक गजाल सांगात, साश्टी सारके भागां भितर जेन्ना म्हणटात की तुमकां थंय बेजूच कमी आहा, अशें हातूंत भितर सगळे जाण म्हणटात की तुमी मिकी बरोबर सेटिंग करतात म्हणून, आनी काँग्रेसी उडोवपा खातीर एका तिसऱ्या शक्तीचो वापर करून घेता. नाही, काँग्रेसीक उडोवप हे म्हजें पयलें प्रिंसिपल, रूल नंबर 1. त्यामुळे काँग्रेसीक उडोवप हातून भितर कितें चूक आसा अशें म्हाका कांयच दिसना. रूल नंबर 2, ज्या जाग्यार आमचो कॅन्डिडेट बरो जिखूंक शकतलो अशें दिसता त्या जाग्यार आमचो कॅन्डिडेट आसतलो. ज्या जाग्यार कॅन्डिडेट आमचो जिखपाची शक्यता कमी आसा त्या जाग्यार काँग्रेसीक उडोवपाक द बेस्ट ऑल्टरनेटीव कॅन बी चोजन बाय अस. आय एम नॉट सेईंग वील बी चोजन बाय अस, कॅन बी चोजन बाय अस. तो इंडिपेंडंट जर बीजेपीच्या सपोर्टान इंडिपेंडंट रावता जाल्यार ही इज मोर वेलकम. जायना जाल्यार मागीर वी कॅन थिंक ऑफ अदर्स. Strategic alignment with people like Miki Pasheko is possible. No. You are making a mistake between a individual constituency's decision and a strategic alliance. Alliance is a you officially do something in a particular unofficial alliance, if you say. It is not unofficial alliance also. We may support in many cases independents also. सो जो कोण जिखतलो ताज्या फाटल्यान आमची जर तूं 2.5-3-4 हजार मतां आहा गुडवील जाल्यार तें घालून ते जिखणाऱ्या कॅन्डिडेटाक स्ट्रॉंगर करप, प्रोवायडेड ही टेल्स अस दॅट ही इज इन आस्किंग फॉर द सपोर्ट ऑफ बीजेपी. म्हणजे बीजेपीचो सपोर्ट तो मागलो जाल्यार आमी हो विचार करूंक शकता. फाल्यां समजा पावरां भितर आयले आनी मिकीची समजा 1-2-3 सीट आसा आनी तुमकां 1-2 सीट कमी पडटा, तुमी सपोर्ट घेतले? शेवटी मनोहर पर्रीकार कॅम्पेन करतना प्रिंसिपल हांवें एक गोष्ट क्लियर केल्ली आसा. हांव अनडिझायरेबल खंयचेच मनीस घेवन सत्ता हांव करचो ना. अनडिझायरेबल म्हळ्यार कितें? हय, अनडिझायरेबलचें डेफिनेशन आयज हांव दिना नांवां घेवन, इतल्याच खातीर की हांव अनडिझायरेबलचें डेफिनेशन जाणा. अनडिझायरेबलचो अर्थ व्हेरी सिंपल आहा, जो मनीस गव्हर्नन्साक हॅम्पर करतलो असो मनीस खंयचोच घेवन हांव सत्ता घेवचो ना. हांव वैयक्तीक उलयलें. पक्षाक शेवटी सत्ता समजा आमी 20 जाले, 21 घेवचो पडटलो. पक्षाक शेवटी सरकार करचें पडटलें. म्हाका स्वताक अनडिझायरेबल एखादो मनीस दिसलो जाल्यार हांव ताका ना म्हणचो. अशी समजा परिस्थिती आयली की पक्षाक एक पक्ष 22 करया म्हणटा अनडिझायरेबल एलिमेंट घेवन मनोहर पर्रीकार भार आपल्या खांदार घेतलो. हांवें इतलेंच सांगलें की आमी त्या खातीरूच एलायन्स एमजी बरोबर जावप हाज्या खातीर प्रयत्नशील आहा. म्हणजे जी गजाल एलायन्स करून 100% शुअर जाता ती गजाल डेस्टिनीक कित्याक सोडपाची, हो भितरलो हेतू आसा. आतां फक्त भितरले बारीक 1-2 अडचणी आसा, त्यो अडचणी जर जाल्यो जाल्यार फाल्यां परवा भितर हाजेर निकाल लागूंक शकता. इन दॅट केस म्हाका तूं जी प्रेडिक्शन करता तें प्रेडिक्शन गरज पडची ना अशी म्हाका गॅरंटी आहा. म्हत्वाचो मुद्दो उरता परत, कारण इलेक्शनाच्या तोंडाचेर जाता तो श्रीपाद भाऊंचो. परत बोवाळ सुरू जाला, खंय तरी भाऊ एग्रेसीव जावपाक लागल्यात आनीक पार्टी अनकम्फर्टेबल जावपाक लागल्या. म्हाका दिसता श्रीपाद एग्रेसीव जाला हें वर्तमानपत्रांत चड येता. आनी हांव श्रीपाद नायक ह्या व्यक्तीक पयलीं पासून वळखता, जो पक्षाच्या शिस्तीन रावणारो मनीस. त्यामुळे आनी पक्षाचे म्हणजे मुळा पासून प्रेम करणारो मनीस हो पक्षाक डॅमेज जाणारी खंयचीच गजाल करूंक शकना हाचेर म्हजो पूर्ण विश्वास आहा. आय नो श्रीपाद व्हेरी वेल. ही आता काही मनीस एखाद्या पर्टिक्युलर क्षणाक काही कारणामुळे डिस्टर्ब जावंक शकता, डजंट मीन ही इज गोइंग टू डॅमेज द पार्टी. आय डोंट म्हणजे हांव ताका त्या लेवलाचेर हाडपाक हांव तयार ना.
ज्या लेवलाचेर ताका काही वर्तमानपत्रांनी स्वताच्या इंट्रस्ट वेस्टेड इंट्रस्टा खातीर हाडलो. त्यामुळे हांवें हाजेर रिएक्शन पयलींच दिलां. म्हाका कसलोच प्रॉब्लेम ना श्रीपादा बरोबर. म्हाका गॅरंटी आहा श्रीपाद पक्षाक कसलोच प्रॉब्लेम करचो ना आनी हें जावचें ना हें पळय दाखयता मुद्दम. श्रीपाद थळावे राजकारणाक येवचे म्हणून मनोहर पर्रीकारान जितली करपाक जाय आशिल्ले तितले प्रयत्न केले ना. ना हांवें केल्या. हांव स्वता नितीन गडकरी कडेन 3दा उलयलो दिवचो म्हणून. आतां कोणाक विश्वास ताणें दवरचो. हांव खोटें उलयना हें हांव स्पश्ट सांगता. म्हाका जर तूं म्हणजे तुवें म्हाका अदो एक प्रश्न विचारलो ताका हांवें तुका अनडिजायरेबल शब्द वापरलो. ते कारण म्हाका काही गजाली तुका आतां सांगून त्यो मागीर उलट्यो जाल्यो खंय. कारण कोण अनडिजायरेबल हें ठरोवपाचो पक्षाचो आनी म्हजो अधिकार. बरोबर. पण त्याच प्रमाणे हांव खोटें उलयना. हांवें स्वता 3दा नितीन गडकरीक ह्या संदर्भात आग्रो धरलेलो आसा की ताका स्थानीक राजकारणान यत धरतू जाल्यार ह्या एपा आमकां जिखपाची संद बरी आसा. आनी हांव पयली एक गजाल सांगता, म्हाका मुख्यमंत्री जावपाची खाज ना. हाजो अर्थ हांव जावचो ना अशें न्हय. डोंट टेक इट नेगेटिवली. खाज हो वेगळो विशय. जो मुख्यमंत्री जातलो पळय ताजी अवस्था जशी आतां म्हजेर ह्या रथाचेर बसून जाल्या पळय तशी येतली. हांव 15 दीस कितलेंय इम्पॉर्टंट असलें जाल्यार हांव सुटका काडून घेवंक शकनासलो भितरल्यांच्यान. म्हाका रातचो म्हणजे राती देड जालें न्हिदपाक. परवा देड जालें. सकाळचो 6:30 उठ्ठा हांव. तोंड सगळें काळें जालां सनबर्न जावन. कारण चडसो वेळ रथाचेर आसता. ही अवस्था जी आसा पळय हीच अवस्था जो कोण चीफ मिनिस्टर जातलो पळय गोंयचो आनी ताका जर इच्छा आसा कितें करपाची जाल्यार ताजी जातली. त्यामुळे ह्याच हातूंच्यान फुडले 6 म्हयने तरी मिनिमम वचप हें तशें व्हडलें सुखकारक ना. सत्ता ही जो मनशाक भोगपाची आसता पळय ताका ती सुखकारक आसता. ज्या मनशाक ती लोकां खातीर राबोवपाची आसता पळय ताका ती सुखकारक नासता. ताका तो भार आसता. आनी म्हाका सत्तेचो कसलोच हें ना म्हणजे फायदो ना हें जाणा जग. पण ताजी हेंय ना म्हणजे कितें म्हणटा ती पावर हंग्री हेंय म्हाका ना. हांव सामान्य मनशा भितर बसून हांव सामान्यपणे हांव लग्नाच्या लायनीक जर गर्दी गडबड नासत हांव लायनीक वचून उबो रावता. लोक म्हाका धुकलून फुडें हाडटा पण हांव लायनीक रावता. ताजें कारण जर गरज नासत जाल्यार ते म्हणजे 2-4 लग्नां धांवचो पडटा. त्यामुळे मागीर थंय घेतले जाल्यार दॅट इज नेसेसिटी. पण जर म्हाका एकूच लास्ट प्रोग्राम आसत एकूच हें आसत जाल्यार हांव लायनीक उबो रावन वता. खंय लग्नाकूच वचूं न्हय. त्यामुळे म्हाका एक अशें दिसता की मुख्यमंत्री पद हो एक करपाचो एक्सरसायज आसा जाचो भरपूर त्रास करणाऱ्या मनशाक जातलो. ताजे वैयक्तीक लायफाक भरपूर परिणाम जातलो. आनी म्हाका सांगपाचें जाल्यार म्हाका आतां खंय तरी एक स्वताचे शेवटची 10-15 वर्सां स्वताची म्हणून स्पेंड करपाची आहा. म्हाका एक गजाल सांगात. म्हाज्या इच्छे प्रमाणे श्रीपाद नायक स्थानीक राजकारणां आयिल्ली म्हाका जाय हेजें कारण हांगा तो यत धरतू जाल्यार पयलीं म्हणजे सद्याची स्थिती आमची आनी इल्ली इम्प्रूव जाता. तुवें जो म्हाका विचारलो की स्वताहून बहुमत मेळूंक शकता काय कितें. तो आसत जाल्यार स्वताहून बहुमत मेळपाचे चान्सीस डेफिनेटली वाडटा. कळ्ळें तुका. कारण ताजें गुडवील ताजी हें ताका मानणारे हीच कन्विन्सिंग पावर ह्या सगळ्यो गजाली उपयोग जातल्यो न्ही डेफिनेटली. पण जाता काय जायना कारण ही इज प्रॉब्लेम सेंटराक लोकल युनिटाचेर डावट घेतात. ना म्हाका दिसता कोण सेंटराचो पॉयंट सारको एक्सप्लेन करिना. मे बी यू कॅन आस्क व्यंकय्या नायडू. बट वॉट आय फील इज आयचें राजकारण हें इतलें कॉम्पिटेटीव देशभर जाला की BJP इज अ नॅशनल पार्टी. इफ दे फॉलो वन पर्टिक्युलर प्रिंसिपल फॉर गोवा दे कॅनॉट एवॉर्ड म्हणजे गोंयचें सिच्युएशन वेगळें आसा अशें गृहीत धरून ताणें गोंयाक जर तूं तें प्रिंसिपल एक्सेप्ट केलें दे कॅनॉट डू द सेम थिंग फॉर कर्नाटका मध्य प्रदेश राजस्थान. So probably they don't want to set a different type of precedence than only for Goa, which can be quoted by others for मागीर सगळे हेच प्रश्न सुरू जातले. गोंयान सिच्युएशन वेगळें आमी हय म्हणटा पण तरी सुद्दां ते करपाक तयार ना. हाजे कारण तांकां भंय दिसता की होच प्रिंसिपल मागीर फाल्यां हातून येतलें कर्नाटकान. नेसेसिटी आहा पण काही खेपा इफ यू डोंट हॅव अ चॉयस and if you have to think it in whole perspective जशें आमी इंडिविज्युअल कॅन्डिडेटाचो विचार करता आसतना एक पर्स्पेक्टीव आसता आमचो आनी गोंय म्हणून विचार करता आसतना काही जाग्यार आमचो थोडोसो पर्स्पेक्टीव आमी मातसो फाटी फुडें करता. सो ऑन अ होल ऑन नॅशनल लेवल प्रॉबेबली दे आर आय एम नॉट आय कांट टॉक फॉर देम प्रॉबेबली दे थिंक इट इन दॅट वे. आय डोंट नो. कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू म्हाका सांगात मनोहर पर्रीकराची स्वताची एक इमेज आसा आनी तुम्ही ती इमेज बिंदास जगताले आजपर्यंत. तुम्ही म्हाका एकदां सांगिल्लें की आपल्याक उसने हांसप तोंडार हाडप जमना. आपूण मनांतल्यान हांसना जाल्यार आपूण हांसना.
पण राजकारणाक लागून आपण तेही करपाक शिकलो म्हणून हा, अशी पण कसली गजाली शिकले उसने नसता ते म्हजे स्मायल असता ते नॅचरल असता उसने नसता फक्त म्हाका अलर्ट रावचो पडटा म्हाका एक वायट संवय आसा जी संवय म्हाका दिसता जो मनीस खंयचोय शास्त्रज्ञ जावंक सोदता पळय ताका आसा आय एम अ बेजिकली ओरिएंटेड टुवर्ड्स रिसर्च एंड डेव्हलपमेंट हांवें जर तूं म्हजें एमटेक कंप्लीट केल्लें जाल्यार आय वूड हॅव गॉन फॉर PhD बिकॉज म्हाका रिसर्च डेव्हलपमेंट ह्यो म्हजे आवडटे विशय आनी ते मागीर जर PhD केल्लो जर तो हांव जाल्यार मागीर ऑटोमॅटिकली जो एखादो मनीस रिसर्च करता तो आपल्या एखाद्या विशयान असो गुंगता म्हणजे ताका मागीर विश्वाचें भान नासता त्या क्षणाक तूं म्हज्या समोरच्यान गेलो सुद्दां जाल्यार त्या क्षणाक तूं म्हाका हांव तुका म्हणजे तुवें पळयता हांव पण तुका वळखना म्हणजे मेंदू रजिस्टर करना कारण म्हजो मेंदू दुसरी गजाल करीत आसता ही म्हाका संवय आशिल्ली ही अजुनूय आसा पण हांवें हळूहळू करून राजकारणांत गेल्यामुळे दिसाचें लोकांनी जेन्ना आसता पळय तेन्ना हांव विचार करपाचें बंद केलें मनोहर पर्रीकार मातसो आर्टिफिशियल जावपाक लागला No, it is not artificial. I don't take issues in my mind during daytime. I do them when I am alone. So that, but I am alone asthana, I go into trance. I call it as trance. I go into that trance. वाचन करता आसतना लास्ट प्रश्न म्हजो म्हाका एक गजाल सांगा ह्या सगळ्या हातूंतल्यान एकच गजाल बाबूची प्रश्न आनी हो प्रश्न ह्या सगळ्या गजालींचेर अशी एक इम्प्रेशन वतलें दिसना की खंय तरी BJP बहुजन समाजाक कुशी काडटा आनी मायनॉरिटीक चड लागीं करपाक लागल्या म्हजे बहुजन समाजाचे कॅन्डिडेट जितले आसा पळय तितले काँग्रेसचे कॅन्डिडेट आसचे ना एक गजाल लक्षांत दवर की रिप्रेझेंटेशन हें सगळ्यांक आनी रिजनेबल हें मेळूंक जाय रिप्रेझेंटेशन ते रिप्रेझेंटेशन रिजनेबल सगळ्यांक आसतलें बहुजन समाजी भितर भरपूर आसा न्ही समजा आमी फाल्यां 35 सीट लढयले 34 सीट लढयले सो अशें कांयच जावचें ना जाल्यार मायनॉरिटी आसून 7 आसतले सो 27 आसतले पळय तातूंत एखादो दुसरो सोडलो जाल्यार बाकी सगळो बहुजन समाजूच आसतलो सो खंयच निग्लेक्ट जावचें ना काँग्रेसी पेक्षा कितलेशे मोठ्या पटीन ह्या हाजेर आमी आयची मुलाखत हांगा सोंपयतात विरोधी पक्ष फुडारी मनोहर पर्रीकार ह्या सगळे आज सोंपता जनसंपर्क अभियान आनी त्या मुहूर्तार आमी मुलाखत घेतल्या सर तुमी आयले बिजी आसतना थँक्स लॉट इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू